नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परवामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. कारापूरच्या आंदोलनाक 100 दीस पुराय जाल्ल्यान दिल्ली गेल्ल्या आंदोलकांक थळाव्यांनी पणजे आझाद मैदानाचेर जमून दिलो तेंको. काँग्रेस सत्तेर आयली जाल्यार एका वरात लोढा प्रकल्प करतले रद्द, विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांची गवाय. मंदार सुर्लकार अपहरण आणि खून प्रकरणातली सुनावणी पुराय, आरोपींच्या सुटके संदर्भातलो निर्णय उच्च न्यायालयान दवरला राखून. कोलवाळच्या उच्च माध्यमीक शाळेतल्या 2 विद्यार्थ्यांनी आर्यन फॉलिक ॲसिडाची 1 गुळये बदल्या घेतल्यो 5 गुळयो. म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलात तांकां दवरल्या निरीक्षणात. वित्तीय आढावा बसकेक वेगवेगळ्या विशयांचेर जाली चर्चा. केंद्र सरकाराच्या उपक्रमांची 100% करची अंमलबजावणी. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान संबंधित अधिकाऱ्यांक दिल्यो सुचोवणी. सांग्यार रिवणा मार्केटात सुमार 7 दुकानांक पेटलो उजो पालोवी दळान धांव मारून उजो हाडलो नियंत्रणात. सुमार 30 ते 40 लाख रुपयांचे लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास. वाजय तरावळ्या शिरोडेच्या परतून एक फावट MRPL प्रदूषणाच्या प्रश्नावयल्यान खुबळले थळावे. प्रकल्प परतून सुरू करपाची परवानगी दिल्ल्यान थळाव्यांनी घेतलो उच्च न्यायालयात वचपाचो निर्णय. कारापूर लोढा प्रकल्पा आड चालू आशिल्ल्या आंदोलनाक सोमारा 100 दीस पुराय जाल्ल्यान कारापूरकारांनी दिल्ली वचून आंदोलन केलें. तांकां तेंको दिवपा खातीर थळाव्यांनी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आंदोलन केलें. आंदोलनाक शेकड्यांनी लोक हजर आशिल्ले. भाजप सरकारान गोंय विकपाक काडला. ह्या हुकुमशाय सरकाराक घरा धाडप गरजेचें आसा. 2027त काँग्रेसीचे सरकार आयले जाल्यार एका वरा भितर कारापूर सरवणचो प्रकल्प रद्द करतले अशी गवाय विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान दिली. आज हांव सल्यूट करता लोकांक, कित्याक सोंपें 100 दीस हे प्रोटेस्ट जेन्ना तुमी उबी रावलेली आसा, तुमकां शाबासकी. आज गोंयकार तुमचे बराबर आसा. तुमकां हांव सांगपाक सोदता, हे डिस्ट्रॅक्शन बंद जातले जाल्यार हे सरकार घरा वचपाक जाय. आणि तुमकां जे सांगला, आमी सदांच सांगला की जेन्ना गोंयकाराचे नवे सरकार येतले, तुमकां 100 दीस न्हू, 1 दीस न्हू, 1 वरान हो प्रोजेक्ट रद्द जातलो. हे उतर तुमकां. आमचे कर्तव्य जातले गोंय सांबाळपाक. आमी हिंगा कांगणागान येवंक ना. आमी लोकांले प्रश्न सुटावे करपाक मुखार सरलेले आसा. आज इतली दादागिरी, इतली हुकुमशाय, ही लूट मार सरकाराक घरा धाडपाक. याद करा, माधव गाडगिलान कितें सांगलेले, गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी स्टडी जावपाक जाय. वायनाडान जे जाला ते गोंयांत कित्या जावपाचे ना. एनवायरमेंट आमचे वेस्टर्न घाट हे सगळे एरिया जे इको सेन्सिटिव्ह एरिया आसा हे प्रोटेक्ट करपाक जाय. 1994 तुम्ही जाणा कितें घडलें ते नायलॉन 66 डुपॉन्टान आयले. डुपॉन्ट व्हडली फॅक्टरी हाडली तांणी आनी ते म्हणलें आमी हांगा केरी दोंगरा, असो कारापूर दोंगर, थिंग केरी दोंगर आसलो, बुधकाम म्हणून ताचें नांव आसलें. आनी ते म्हणलें आमी हांगा फॅक्टरी घालता. आनी ताचे मागीर युद्ध सुरू जालो. आनी तो युद्ध केन्ना काबार जालो. एक दीस ते सगळ्या डुपॉन्टाचे मॅनेजर, तांचे ऑफिस, तांच्यो गाडयो सगळे काडून सगळे लोकांक फोंड्यातून सगळे भायर उडयले. एकाच दिसान सगळे भायर उडयले. तांचे 5 रुपयांचे नोट असले तांच्या दफ्तरान. ते नोट घेवन लोकांक बॉनफायर करून ताका उजो पेटून पिड्डात. तितलो तरी राग असलो लोकांचो. आता तो राग आता परत येतलो गोंय. तोच राग आज परत येतलो गोंय. इफ दिस गव्हर्नमेंट डज नॉट स्क्रॅप द लोढा प्रोजेक्ट, दिस इज द एंड ऑफ दिस गव्हर्नमेंट. कारापूरच्या वादग्रस्त मेगा हाऊसिंग प्रकल्पा आड दिल्लीत आंदोलनाक सुरुवात झालेली आसा. दिल्लीच्या जंतर मंतराचेर सोमारा सकाळी हे आंदोलन चालू जाले. ह्या आंदोलनात कारापूरच्या लोकां वांगडा कांय सामाजीक वावुरपी लेगीत आनी गोंय आम आदमी पक्षाचे मुखेली वाल्मिकी नायक वांटेकार जाले.
हाऊसिंग प्रकल्पाआड कारापूरच्या लोकांनी सुरू केलेल्या लढ्याक 100 दीस पुराय जातात. देखून केंद्र सरकारचे लक्ष ओढून घेवपाक दिल्लीत एका दिसाचे आंदोलन करपाचो निर्णय कारापूरच्या लोकांनी घेतला. जंतर मंतराचेर कडक सुरक्षा व्यवस्था दवरला. या आंदोलना खातीर कारापूरची बायलां लेगीत दिल्लीत पावल्यात. आयज आमी जंतर मंतर हांगा पावल्ले आसा. आयज 100 डे ऑफ कारापूर प्रोटेस्ट जो आमी ठरयल्लो जर आमच्यो मागण्यो मान्य जायना कारण 100 डे आमी स्टेट कॅपिटल म्हणजे पणजे आनी नॅशनल कॅपिटल दिल्ली हांगासर आंदोलन करपाचें आसलें. आयज 100 डे त्या कॉन्टेक्स्टान आयज एक टीम आमची दिल्ली पावल्ली आसा. आज आमी हांगा जंतर मंतर सायटीर आसात. तुमी पळोवंक शकतात ऑलरेडी कॉक्रोच जनता पार्टी हांच्यानी जे आंदोलन चलयलां ते फाटल्यानच आसा. आमकां हांगाच सायट अलॉट केल्ली आसा. सो आतां आमी आमचे बाकीचे गोंयकार जे आमचे भाव जे आमकां हांगा सपोर्ट करपाक ऑलरेडी दिल्ली पावल्ले आसा ते सध्या हांगासर येवप चालू आसा आनी एक 15-20 मिनटांनी आमचो हांगासर प्रोटेस्ट स्टार्ट जातलो. सो आमी मागता आजुनी सरकारा कडेन की ज्यो आमच्यो मागण्यो आसा गोंय राखपा खातीर गोंयकारपण राखपा खातीर ते आजुनी तुमी मागण्यो मान्य करात आनी आमच्या लोकांक जे आतां 100 डे पर्यंत जे प्रोटेस्ट सायडीक बसल्यात तांकां एक तुमी एक सुटकेचो श्वास घेवपा खातीर एक अशें डिसिजन दिया की जेणे करून तांकांय दिसून येतलें की गोंयचें सरकार जें आसा पळय ती खरेंच आतां तरी गोंयकारांक लक्ष दिवपा खातीर सारकें ते तयार जाल्लें आसा. अजून पर्यंत आमकां पळोवपाक मेळना. मागण्यो ग्राह्य धरपा खातीर कांयच व्हडलीशी अडचण ना. अजुनी सरकार डायलॉग करपाक तयार ना. म्हाका दिसता ही हुकुमशायेची वाटचाल चालू आसा आनी तेजोच एक निशेध म्हणून आयज आमी हांगा जंतर मंतर पावल्ले आसा. तशें आमी सांगलेलें की 100 दीस आमी जंतर मंतर तशेंच आमचो स्टेट कॅपिटल पणजे थंयसर साजरो करतलो. आमी मनयतलो की आमकां अजून न्याय मेळोंक ना. आमचो कारापूरचो जो प्रोटेस्ट आहा ताका न्याय मेळोंक ना. सरकारान दखल घेवंक ना हेजी. ज्या वाटेन आमी गेले आमी आमदारा कडेन गेले आमदारान फटिंगपणां केली. आमी मुख्यमंत्र्या कडेन गेले मुख्यमंत्र्यान सांगले तुमी तुमची जाणटी जी आहा ती कितकी वर्सां जगतली. आमकां ह्या सरकारान पावलार धुकलून दिलेले आहा. म्हणजे आमच्या थंय 5.5 लाख स्क्वेअर मिटराचे जे इलिगल आमचे प्रोजेक्ट लागलेलो आहा ताका स्क्रॅप करपा खातीर आमी हें आंदोलन दिल्ली पर्यंत हाडलें. तेन्ना आमी सगळे कडेन मागता की आमच्या जे सेंट्रल गव्हर्नमेंट सेंट्रलचे आमचे मोदी सरकार आसा तेंच्या कडेन मागता जशें कोवीड टायमार तांणी एक सगळ्यांक एक सूचना केल्ली की तुमी सगळ्यांनी अर्दे वर लायट घरांतली बंद करून एक दिवो पेटोवचो घंटा वाजोवची किंवा थाळी वाजोवची अशें तेणी सांगलेलें आनी तेणी कोरोनाचो भायर काडचो अशें भाग म्हणून काडलेलें. तोच आमी आमच्या आतां गोंयच्या लोकांक आमचो एक आमकां अशी जी सूचना आमच्या गोंयच्या सरकाराक करची आनी तांकां जशें कोविडा टायमार तांकां भायर मारलेलें तसो हो प्रोजेक्ट भायर मारपा खातीर अशेंच तांकां एक अर्दें वर दिवो पेटोवचो घंटा पेटोवची आनी थाळी पेटोवची. पावले आमी दिल्ली 100 दीस प्रोटेस्टाचो आंदोलनाचो. सो दिल्लीचो किल्लो आमी सांबाळ्ळा. सांजचे तुमी मातशे पणजे सगळ्यांनी येवचे आनी थंयसरले कशें कितें रणांगण फुडें व्हरपाचें ते तुमच्या मदीं एकठांय जावन डिस्कशन करचें. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. 2006 वर्सा गाजिल्ल्या मंदार सुर्लकर अपहरण आनी खून प्रकरणात आरोपी रोहन पै धुंगट, शंकर तिवारी आणि रायन पिंटो हांच्या सुटके संदर्भातलो निर्णय उच्च न्यायालयान राखून दवरला. राज्य शिक्षा पूर्वावलोकन मंडळाच्या शिफारसी उपरांत ह्या प्रकरणाचेर न्यायालयात सुनावणी जाली. आता ह्या तिगांच्या सुटकेविशीं उच्च न्यायालयाच्या निमण्या आदेशा कडेन सगळ्यांची नजर आसा. Matter was listed only for directions today. Some synopsis were required to be filed, so all the parties have filed the written synopsis today, and the court has kept the matter now reserved for judgment. Whichever date convenient, the court will pronounce their order on the. But what is the stand of state? State has filed their reply, and we have pointed out also. We have particularly stand is that the sentence review board has recommended their relief, but the children court has not recommended. The children court has given an adverse report based on which the state government has rejected the release. So accordingly we defended the case. So let us see what judgment comes, what the court decides.
कोलवाळच्या उच्च माध्यमीक शाळेत शिकपी 2 चलयांनी आर्यन फॉलिक एसिडाच्यो चड प्रमाणात गुळयो घेतिल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ते दोनूय चलयो ज्यो आशिल्ल्यो त्यो मूळ आसामाच्यो. देखून स्कुलांत गुळया संबंदी विशींची सुचोवणी कोंकणी दिल्ले खातीर तांकां तें समजूंक ना. तेन्ना सप्तकांतल्यान घेवपी 1 गुळये बदला तांच्यांनी 5 गुळयो घेतल्यो. त्या उपरांत तांकां उलटी जावन तांची भलायकी इबाडिल्ल्यान तांकां रोखडेच म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केले. सध्या दोनूय विद्यार्थ्यांची भलायकी स्थिर आसा आनी तांची जतनाय घेवपा खातीर तांकां निरीक्षणात दवरला. नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक. हांव विणा मांद्रेकार आनी तुमी पळयतात गोमंतक टीव्ही. सध्या हांव आसा म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत आनी हांगासरूच थोड्याच वेळा पयलीं कोलवाळच्या एका खासा हायर सेकंडरींतल्या 2 जाणां चलयांक ट्रिटमेंटा खातीर घेवन आयिल्ले. आतां तांकां हांगासर ट्रिटमेंटाक हाडपाचें कारण तशीच पुराय बातमी अशी आसा ती म्हटल्यार स्कुलान तशेंच हायर सेकंडरीन जे आसा ते भुरग्यांक न्यूट्रिशना खातीर आयर्न टॅबलेट्स ज्यो आसात तेंचें डिस्ट्रिब्युशन करपाक येता. तशेंच कोलवाळच्या ह्या खासगी हायर सेकंडरी सुद्धा जे आसा ते डिस्ट्रिब्युशन टॅबलेटींचे करपाक आयले आणि भुरग्यांनी ज्यो आसा त्यो टॅबलेट्स कंज्यूम केल्ल्यो. आता ही जी 2 जाणां चलयो ह्यो जावन आशिल्ल्यो खंय तरी मूळ आसामच्यो आशिल्ल्या कारणान कोंकणीन जे कितें इन्स्ट्रक्शन्स दिले ते तांकां समजूंक ना आनी तेंच्यांनी ज्यो आसा त्यो 5 आयर्न टॅबलेट्स ज्यो आसा तेंचो वांगडाच इनटेक केलो आणि त्या लागून जी आसा तेंची प्रकृती ती रोखडीच खालावली. तशेंच तांकां वॉमिटिंग आणि बाकीचे जे सिम्पटम्स आसात ते तांकां दिसून आयले. म्हणून तांकां जे आसा 2 जाणां भुरग्यांक ताबडतोब कोलवाळच्या PHCन शिफ्ट करपाक आयले. थंयच्यान तांकां आसा ते म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत रिफर करपाक आयले. हांगासर दोगांयचेरूय ट्रिटमेंट्स ज्यो आसात त्यो रितसर ट्रिटमेंट करपाक आयल्यो आनी आतां 2 जाणां चलये भुरग्यांक ज्यो आसा तो डिस्चार्ज दिलोलो आसा. तशेंच ह्या इन्सिडंटाचेर फुडली जी कितें रितसर कारवाई आसा ती कोलवाळे पुलीस करीत आसात. आर्थीक वर्साच्या पयल्या 3 म्हयन्यांत गोंयाक उक्त्या बाजारांतल्यान रीण घेवपाची गरज पडूंक ना. हाका लागून गोंयची आर्थीक स्थिती घटमूट आनी योग्य आर्थीक वेवस्थापन दिसून येता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें. सोमारा जाल्ल्या वित्तीय आढावो बसकेंत केंद्र सरकाराच्या उपक्रमांची 100% अंमलबजावणी करपाच्यो सुचोवण्यो अधिकाऱ्यांक मुख्यमंत्र्यान दिलेल्यो आसात. तशेंच नागरिकांक ऑनलायन माध्यमांतल्यान चड कार्यक्षम आनी दर्जेदार सरकारी सेवा दिवपाचो निर्देश संबंदीत अधिकाऱ्यांक दिलेलो आसा. सांग्यार रिवणा मार्केटात सुमार 7 दुकानांक उजो पेटलो. सुमार 30 ते 40 लाख रुपयांचे लुकसाण जाल्ल्याचे दुकान धनियान सांगले. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मार्केटांतल्या एका दुकानात पेट्रोलाचो सांठो करून विकतात आनी हाका लागून हो उजो लागला आसूं असो आरोप थळाव्यांनी केलेलो आसा. मात उजो लागपाचें नेमकें कारण कितें तें स्पश्ट जावंक ना. उजो पालोवपी दळान घडणूक सुवातेचेर वचून हो उजो नियंत्रणात हाडलो. सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाकूच कांय दुखापत जावंक ना. च्या पितात धुंवर येवपा लागलो. अकस्मात धुंवर येयलो म्हणून कितें जालें की आमी लायट बी पळयली ना कांय ना. आनी तो तें शॉप बंद आसलें. ते बंद आसा. बंद आसलें. तेवटेन आनी मनशां आनी चड धुंवर येवपा लागलो. आतां म्हणलें हेतूंतच उब लागला. मागीर कोणतरी येवन ब्लॉक मोडलें फोडलें. मागीर खास करून आमी कांय भितर कांय दिसना धुंवर. ते शॉप सदां चालू आसता आयजूच बंद आसा जालें. सकाळी येयल्लो. सकाळी येवन तो जेवा वाट लावन गेल्लो. ते वातीन कितें जावंक शकता. पेट्रोल मेन पेट्रोल विकता. पेट्रोल उरता वात. ना पेट्रोल विकता तो. पेट्रोल विकता. जेन्ना ओपन करपाक गेल्लो पळय हांवूच गेल्लो ओपन करपाक तेन्ना एक बाटली येयली आनी म्हाजी सायडीच्यान गेली आनी म्हाजेर पडलें हांव चलत वता आसलो. म्हणटरी खंय तरी हे जालें ते सगळे पेट्रोलाची बाटली ह्या सायडी त्या सायडी पडून ते स्प्रेड जाला. आतां तुमचें हॉटेल आसा तुमचें खंय तरी पोट चलपाचें. कितलेशें तुमकां तो लुकसाण जालां. 15 लाख सुमार लुकसाण. 15 लाख. ते शॉप जालां. पूण दोनूय मेळोन तुमकां 300 लाखाचें लुकसाण जालां. 30-35. आतां हे ते शॉपा लागून जालें मदल्या. त्या मदली शॉपा लागून. आतां टोटल तुमगेली 2 शॉपां.
शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट कितली वेळ आता कितल्यान सुमार हे जालें आता 8:30 म्हणल्यार पेटलो म्हणटा ते लोक सांगता हांव नासलेले मागीर फायर ब्रिगेड टोटल आता 5 शॉप इफेक्ट झाले हय मदीं सेंटराक एक आनी दोनी सायडीच्यान दोन शॉप जो ओरिजिनेट जालो थंयच्यान मागीर हे सायडीच्यान पावता म्हणल्यार भितरल्यान सगळे मदें रस्ते ऑलरेडी जळिल्ले आतां लोक आशिल्ले पूण त्या टायमाचेर भायर काडप कांय पॉसिबल जालें ना कित्याक वयर जेन्ना मदेर जळटा तेन्ना ताका कोणा वचप सेफ न्ही लोकांक कोणाक कांय जालें ना पूण बाकी सगळी नाशाडी जाली आता शॉपाक फर्स्ट शॉपाक उजलाल ते कसली शॉप जनरल स्टोर बाकीचे आसा ती कितें आसा बाकीचे त्या जनरल स्टोराच्या दोन्ही सायडीच्यान 2 हॉटेल आसात आणि ताचे परत सायडीच्यान म्हगेलें एक ऑफिस आसा आणि ती सायडीच्यान परत एक जनरल स्टोर म्हणल्यार टोटल 5 शॉप आता हेतून तुमकां कितले तुमच्या ऑफिसांत कितें आशिल्लें लुकसाण जालें हॉटेल आणि ऑफिस म्हणलें जाल्यार अप्रॉक्सिमेटली 5-5.5 लाख सुमार लॉस सगळें मेळोन वचून आमकां कॉज ऑफ फायर खबर ना पण जशे फर्स्ट जे बायस्टँडर आशिल्ले तेंची इन्फॉर्मेशना प्रमाणे ते सेंटराक जे जनरल स्टोर आसा थंयच्यान पयलीं धुंवर येवपाक सुरू जालो आनी ते एकूच जे शॉप आसा तें बंद आशिल्लें आनी बाकीचीं सगळीं शॉपां मॉर्निंग टायमार ओपन आशिल्लीं चालू आशिल्लीं आनी तेंचे कस्टमरूय आशिल्ले सो जेन्ना धुंवर येता म्हणून कळ्ळें विथीन ते म्हणटात विथीन 10 मिनिट्सा भितर फायर हें जालो एक्सप्लोजीव टायप जालो आनी तो मॅसिव फायर ऑटोमॅटिकली सगळ्या शॉपांक रेडिएट जालो आनी तेंकां सामान सुद्दां काडपाक टायम मेळूना पूण जेन्ना ताका स्मोक येवपाक सुरू जाल्लो 8:43 आमकां कॉल आयिल्ले आनी विथीन 15 मिनटांक आमी स्पॉटार पावले आनी आमी फायर फायटींग केलें सो आमचो जो रिस्पॉन्स टायम आशिल्लो तो खूब फास्ट आशिल्लो कारण डिस्टन्स सुद्दां आमी पळयलें मोर देन 15 किलोमिटर आसा आनी इतलो आसून आमचो रिस्पॉन्स टायम फास्ट आशिल्ल्या कारणान आमी आनीकय कितें मेजर जावपाक पावले ना पूण तरी पळयलो जाल्यार ऑलमोस्ट शॉपां जीं आसा टोटली डॅमेज म्हणल्यार जाता आनी कारण तेजो जो वयलो जो ताका फॉल सिलींग आशिल्लें शॉपाक आनी वयलो जो रुफींग जें आसा दॅट इज सँटायल्स आनी जे वाशे बी आशिल्ले त्या कारणान आमकां मातसो डिफिकल्ट जालो उजो पालो गॅस सिलिंडर 3 गॅस सिलिंडर आमी भायर काडिल्ले आसा आनी सेकेंड रेस्टॉरंटाकय 3 सिलिंडर आशिल्ले ते ओनरानूच भायर काडले सो सिलिंडर जे आसा ऑलरेडी काडलो आसा पण जे हें आसात आमचे रेफ्रिजरेटर आसा तेजे जे थोडो ब्लास्ट जाल्लो आसा वाजे तरावळ्या शिरोडेच्या परतून एक फावट MRPL प्रदूषणाच्या प्रश्नाविशीं थळावे खुबळल्यात. गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान MRPL प्रकल्प जो आसा तो परतून सुरू करपाची परवानगी दिल्ल्यान थळाव्यांनी उच्च न्यायालयात वचपाचो निर्णय घेतलो. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान पयलीं ह्या कागाळीची नोंद घेतल्या तरी आमच्या नेमांचें उल्लंघन जालें. नितळ वारे, थळाव्यांची भलायकी आनी सान्न भुरग्यांचे हेर प्रश्न तशेंच पर्यावरणाची राखण करपा खातीर आमची झूज चालूच उरतली अशें थळाव्यांनी सांगलें. आमकां मामा बीन हेरो जालना कित्याक हेळ्ळ्या दस लागता मागीर उकली बीन जाता म्हणून आमकां मामा हेरो बीन दिना तशें आनी उदक बीन पिताय तेन्ना तेतूकूय पडटा डस्ट म्हणून आमकां मामा क्लीन दिवून केल्यार तितूकूय पडटा डस्ट हावपाक रांदता न्ही तेन्ना तितूकूय पडटा डस्ट. आतां डस्ट आमी भुरग्यांक खेळोवन धाडटा सगळे कडेन डस्ट आसता कपडे सुको घातले तातूंय आमकां डस्ट मेळटा इवन किचनांत आयदनांत इवन विंडो बंद केल्या पासून डस्ट खंय ना खंय तरी येताच अँड स्पेशली फॉर द हेल्थ चिल्ड्रन कॉफ आसता ऑल द रिक्वेस्ट इज जस्ट स्टॉप द पोल्युशन डू समथींग अँड सेव अवर चिल्ड्रन यूथ लायफ. लास्ट 1.5 वर्स जाले आमी एक 15च्यान वयर हे MRPL प्लांटाचेर कंप्लेन घातल्यात. कंप्लेन्यो एकूच रिजना खातीर की हे MRPL प्लांट आसा पळय आमच्या गांवांत भरपूरशे पोल्युशन करतात. जो आमकां जो कोर्टान म्हळ्यार पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान जो एक ऑर्डर दिल्या ती आमकां मान्य ना म्हणून ही सगळी फाटल्यान आसा. इतले दीस पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड तांकां सांगता बाबा पोल्युशन कंट्रोल डिवायसीस बसयात आनी आयज काल जो हियरींग जाला पयर तितून भितर ते सांगता बाबा पोल्युशन जाता काय ना ते आतां आमी पळोवया खंय तांकां फळयलेलें एम्पेलाक कितें सगळे पोल्युशन कंट्रोल नॉर्म फॉलो करून करनासतना तुमी स्टार्ट करपाक शकना. तरी पूण हेणी पयर स्टार्ट मारली 10 तारखेर 10 जुनाक स्टार्ट मारली आनी चलयली 5-6 दीस. ज्या दिसा इन्स्पेक्शन आयले ते दिसा हेणी स्टॉप केल्या. हे इम्पॉर्टंट हे सेकंड टायम तेणी इवन शोकोस नोटीस दिले आसतना ते हे आपल्या कसली मस्तीचे ते स्टार्ट करता ते तुमी चिंतपाची गरज आहा. मेन म्हळ्यार आतां पोल्युशन कंट्रोल डिवायस सद्या आसा पळय न्ही आमी एवरी टायम कंप्लेन मारता नो पोल्युशन म्हणून दाखयता तेंगेर ऑन पेपर ओके
जाल्यार हांवें डिटेल काडले हेजे डिटेलाक कितें आसा जो पोल्युशन कंट्रोल डिवायसीस आहा पळय ते कंटिन्युअस एअर पोल्युशन कंट्रोल डिवायसीस बी कितें आसा ते लायला गेटी कडेन तेणी आनी पोल्युशन जाता खंयचे आमच्या गांवांनी ह्या सायडीन ते गेटी कडेन पोल्युशन जातलें कशें तो रिपोर्टूच नॉर्मल मेळटा तेजेर हांवें पॉयंट घातलेलो बाबा तो डिवायस बसयला तो जागोच रॉंग आहा तुमचो तुम्ही पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान हो जागो व्हेरीफाय केला विंड डायरेक्शन चेक केला काय म्हणल्यार बोर्डाचे आन्सर असलें तेणी चेक करूं ना प्रत्येका कडेन हांवें विचारलें प्रत्येकाले इनपूट येयले बाबा आमी आतां ते आमचे आयकत ना जाल्यार आमी आतां नेक्स्ट स्टेप घेवपाक म्हणल्यार ते कोर्टान वचपाचें खंय तरी फालतू कांय कितेंय जालें जाल्यार पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड प्लस MRPPL रिस्पॉन्सिबल आसतलो 14 तारखेक स्टार्ट करपाचें आसा म्हणटा पळय न्हू आनी आमच्या धनराज ताका कोण तरी धमकी दिली कितें तुजे वांगडा कोण ना कितें आसा ताका आमी मेसेज करूं सोदता कितें तेजे बरोबर तो एकटोच गांव सांबाळना तेजे बरोबर आमी आसा आतां जो इश्यू चल्लेलो आसा तो सगळो MPLाचो जो डस्टाचो लागून चल्लेलो आसा जो आमकां डेली जेन्ना MPL स्टार्ट जाता तेन्ना आमकां हो फेस करचो पडटा जेन्ना आमी गाडी घेवन खंय तर भायर सरले जाल्यार हो आमचे स्पेसिफिकली आमच्या दोळ्यांनूच वयता कशी गाडी चलोवपाची ती आमकांय खबर ना बागा वाठारांत अनवळख्यांनी एक बंद रेस्टॉरंट फोडलें फाटलें दार फोडून रेस्टॉरंटांतल्या सामानाची नासधूस केली पूण चोरांच्या हाताक कांयच लागूंक ना ह्या घडणुकेची म्हायती पुलिसांक मेळ्ळ्या उपरांत तांणी घडणूक थळाचेर येवन पळोवणी करून पंचनामो केलो तशेंच पुलिसांनी अनवळख्या आड गुन्यांव लेगीत नोंद केला आमी फ्रायडे आनी सॅटर्डे 2 दीस लेबर घातलेले साफ करपाक आनी आयज म्हणजे खूब दीस जाले उन्याता म्हणून आमी म्हणलें कितें कचरो कितें आतां काडया बेगी बेगी आनी लास्ट इयर हांवें सीजन आतां सीजन बंद दवरलेलें रेस्टॉरंट सो एक फावटी म्हणल्यार मातशी बेगी भरया चालू कित्याक पावसूय ना सो काल आमी येवंक नाका संडे आसलो सो सकाळी फुडें परतून लेबर आयले 4 आनी लेबर हाडना फुडें फाटल्यान पळय किचनाच्या फाटल्यान सगळीं झाडां येयली ती येयली काडून आमचो कामदार वयर गेलो पळोवपाक फाटल्यान पळयता जाल्यार म्हाका बाथराम न्हांवलो अशें हातां लायना सर फुटलां फोडला सगळें लायना भितर सो तूं न्हांवलो बेग ह्या सांगलें तरी हांव आसलो पंचायतीन सो आमी मातसो वचून व्हिडिओ करता तेन्नाच मागीर हांव मातसो डेस्परेट जालो कित्याक हे फोडले आनी म्हाका दाखयलें तेणें सारकें भायर शेडी लावन भितून जाल्ला ना 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 कोणें फोडला पळय तें हांव कांय सांगूंक शकना तशें न्ही तो आतां कोण फोडला पळय तेणें भायर शेडी लावन भितून येयला भितर येयला आनी 4 दीस पयलीं वायर मिटरूय उडयलो तोडून आमी उगी रावल्ले आनी हे विंडोची एक ग्लास उडयल्लो मागीर टॉयलेटीची बेसनां उडयल्या सगळीं तोडून आनी कोणाक कितें जालां आनी कितें पळय पूण म्हाजें इतलेंच म्हणोवपाक हे आयज कोणें कितें केलां राती तो हे लोकांचे जावचें न्हू हें करूं तो करता न्हू हय वायट करप सारकें न्हू आमी कोणाचें वायट करूंक ना कितें जाला तुमचें ना व्हरोंक ना खाली म्हाजी 2 लायटी आहल्यो ह्यो लायटी व्हडल्यो सब्बी लायट आहा मिक्सर आहलो म्हाजो मिक्सर व्हरोंक ना ह्यो लायटी व्हरोंक ना त्यो म्हणजे 4 लायटी उरल्या म्हज्या न्ही मिक्सर हांव ते भोवान कितें केलां आनी ना पूण एक टायम तो भितर तो देंवलो जाल्यार हे सगळें घेवन वचपाचो कित्याक ह्यो मेन ह्या तो वयरसून तेणें फोडला आनी कोण तरी भायल्यान बी येयला आसतलो कोण नुस्तेकार गरोवपाक खूब जाण येता हिंगा सो रातचे येतात गरोवपाक नुस्तेकार सकाळचोय आसता सो कोण येयला आनी कितें जाल्यार तो फोडून पावलो एक टायम मिरगाच्या पावसान फटयल्या उपरांत आतां परत पावसान शेतकऱ्यांच्या दोळ्यांत दुकां हाडलेली आसा फाटल्या 4-5 दिसांच्यान पावस गायब जाल्लो आसा खरीप भात शेतांची पिकां संकश्टांत आयल्या पावस नाशिल्ल्यान शेतां करपून वचपाच्या वाटेर आसात देखून शेतकार कपलाचेर हात मारतात अंदू चडसो जून म्हयनो सुको गेल्या उपरांत 15 दिसां पयलीं पावस सक्रीय जालो पावसान आशा दाखयले उपरांत शेतकार उमेदीन शेतांक देविल्ले नांगरणी आनी हेर मशागत करून तरवो लेगीत ओपिल्लो तरवो रुजून वयर लेगीत सरिल्लो मात पावस गायब जाल्ल्यान तरवो करपून गेला मशागत केल्ली शेत जमीन लेगीत सुकून फुटल्या देखून शेतकाऱ्यांची चिंता वाडल्या फुडल्या 4-5 दिसां भितर पावस पडलो ना जाल्यार अंदू शेतां धोक्यांत येतली अशें शेतकाराचें दुखणें आसा कालच्या आठवड्याक पावस पडलेलो तेन्ना आमी तरवो ओपलेलो तेन्ना आतां 4-5 दीस जाले पावसाचे थेंब ना आनी जो तरवो आमी ओपला तेका आतां निकतो कोंब येयल्लो पूण तो आतां करपालो आतां आमकां भंय जाला तो आतां तरवो पुन्हा घालपाचो काय न घालपाचो हें चिंतता येना कित्याक पावसाचे तर संभव कांयच ना तेका लागून आमी आतां कितें केलां आतां एक 4 दीस पळोवया पावसाचे अंदाज म्हणून रावल्या आनी जर पावस जर पडना नाल्यार हो तरवो गेलो जाल्यार पुन्हा आतां आमकां तरवो घालचो पडटलो कितें बी आमकां खंयचे तरी उपलब्ध करून तें
हाडून तरी तरवो घालचो पडटलो. लेट जावचो ना मागीर जातलो लेट जातलो पूण ते मागीर कितें जाता जेन्ना लेट जातलो तेन्ना तेका वयर कणशी येता पळय ती कणशी पोलाची जाता. 10 गोटे जर बरे मेळ्ळे जाल्यार 10 गोटे पिड्ड्यार जातात. आमच्या सरकारान हेजेर कितें तरी विचार करून शेतकाऱ्यांक कशें तरी तितून कितें तरी दिवन तो हें करपाचें कितें करपाचें आमकां आदार करपाचो. आशा गेल्ल्या गेल्ल्या भितर आसा. अशें घरचें म्हणून जेवचें म्हणजे आमकां एक इच्छा आसता म्हणून आमी हे ओपलेलें आनी आमच्या वेळान सांगता आमचोच टायम फेल करून आमकां देवान भरपूर दिलें आनी ते पिड्ड्यार जालें कित्याक तर भरपूर पावस पडलो आनी ते नाशाडी जाली. आमकां आतां पावस ना म्हणून आमचो तरवो गेल्लो आहा. तेन्ना तरवो गेल्लो आमी ओपलेले आहा तेन्ना आमी सरकारा कडेन एक विनंती करता कितें हें आमकां बेनिफीट कितें तरी दिवचें आनी येवन पळोवचें हांगा कित्याक तर कशें कितें जालां तें ही म्हाजी विनंती आहा. सध्या सगळे फुटाळी पडले सगळे रोयला आमी विचार हो आहा हो रिश्ते आमी सगळे रोवन थेयला सगळे पूण करपन गेले. आतां सरकाराक हांव दोश दिना पावसाचे तो कांय करूं शकना. पावस हो नैसर्गीक तुजें आतां मागणी कितें म्हणणें आहा आतां आमकां कितें तरी नुकसान भरपाय दिवपाचें न्हू. आतां पावस बी येतलो अशें आहा कितें ती देवाचेर आनी जर पावस जर 4-5 दीस ना पडलो जाल्यार ना पडले जाल्यार लीप गेले आनी कांय विचारपाची ना. सद्याच आतां वयता पावस. पण तुमचे कोण एग्रीकल्चरचे ऑफिसर बी पळोवन गेले ते अजून येवंक ना. तांकां मातशें सरकारान रिक्वेस्ट करपाचें तांकां की हांगर येवपाचें म्हणून इतलेंच म्हाजें म्हणणें आहा ताका. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.